देशात आधीच नवी दुयेसां तकली वयर काढीत आसात, पण थोडी दुयेसां संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून जातात। अशीच गत काकणमुड्डी वाठारात जाल्या। कितलोसोच तेंप जालो या वाठारात एक बिल्डिंग आसा जी कुंकळे नगरपालिकेच्या वाठारात येता। हे बिल्डिंगेतल्यान दीस रात बुरशे उदक व्हांवता। कागाळ करून 2 म्हयने जाले, कसल्योच हालचाली ना। भोगचे पडटा थळाव्या लोकांक। पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट। आज ही जी फाटल्यान बिल्डिंग आसा, ही बिल्डिंग कुंकळे म्युनिसिपालिटीच्या ज्युडिडिक्शनात येता आणि हांगा काकणामड्डी म्हणटात। या काकणामड्डेर ही जी बिल्डिंग आसा, या बिल्डिंगेक लोक जे रावतात हेनी आपल्याली जी सिवरेज आसा, ही सिवरेज सगळी रस्त्यार सोडले कडेन आसा। त्यांची जी सिवेजी टँक आसा ही फुल जाले कडेन आसा आणि ही तेणी या रस्त्या वयल्यान व्हांवता। आणि तशीच जे फाटल्यान जो नाला आसा, जो उदक शेतकारांक उदक व्हरपाचो त्या नालांक सोडले कडेन आसा। हांकां खुबशे लोकांनी कंप्लेन दिवन म्युनिसिपालिटीन ही बंद करपाची प्रयत्न केलो। तांकां थोडो टायमय दिलो, पूण ह्या बिल्डिंगवाल्यांनी ती अजुनूय कांयच रिपेर केलें ना। हांगा हेल्थय डिपार्टमेंट येवन गेले, म्युनिसिपालिटीचे येवन गेले, पण आता लोक मागतात की हे बेगीच्या बेगीन हे बंद करचे, कित्याक लोकांले हांगा हात पाय फुटतात। शेतकार म्हणतात आमची शेत रोवपाचो टायम जाला, आता आमी बांदूय सारखे करतात आणि हे जर उदकां जर आमकां मेळ्ळे तर आमकां त्रास जातले। म्हणून ऑलरेडी ह्या लोकांचे हात आणि पाय आंग सुद्दां फुटले कडेन आसा। ते लोक म्हणटा की हे बेगीच्या बेगीन हे तेणी बंद करची म्हणून, आणि हेजे सरकारान एक्शन घेवची म्हणून, म्युनिसिपालिटी घेतना म्हणून हेणी घेवची म्हणून हे मागतात। कित्याक अशें करून जर एक वटेन सरकार हांगा फार्मिंग करा म्हणटात आणि फार्मिंग करपा कडेन जर अशें करून हात पाय जर फुटपा लागले, जर फार्मिंग करपाचें कशें, ह्या ज्यो बिल्डिंग आसा हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून मागतात। Trust म्हणजे कितें, this is in the first place the sewage basically, raw sewage and it is unhygienic and it's very bad for health. It is a breeding ground for mosquitoes which causes dengue and all this kind of, which is bad for our children and our community as such. आणि तेंका that is ते म्हाका फार 2 महिने जाले कंप्लेन दिलेले आणि that is आमकां क्लियर करून सांगलेले, पण आजून पासून कांय जावंक ना तेंचे। नथिंग, नो एक्शन हॅज बीन टेकन। पण तुम्ही हे न्यू जावची म्हणून मागता ना? होय, जाता मागताच, जावंक जाय निवळ। म्युनिसिपालिटीन तेमचें कितें हांव नकळो कितें तेमचें कितें जालें म्हणून, कित्याक अजून ते एक्शन घेवंक ना म्हाका खबर ना। बेगीन बंद जाता, that is a breeding ground for mosquitoes which can lead to various diseases like dengue and chikungunya, malaria. आम्ही कालच्यान नाल्ला साफ करपाक कमेस केल्लो। हे उदक नाल्लांतल्यान उदक पडटा तें हिंदीक शेतकारां वयता, हे फाटल्यान सगळ्या ते शेत रोयतले आतां, आनी ते एंड ऑफ दीस मंथ ते स्टार्ट करतले। तशें मुखार आतां गोवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेय शेत रोयता दुर्गा, आनी तें उदक सगळें मागीर दुर्गा बांदां वयता, थिंग रिजर्वर आसात तो टील मंथ ऑफ मे। पूण कितें जालें काल आमी हिंग साफ करूं येयले तेन्ना हिंग चोयल्यार सगळी स्वेजी उदक एश सोडो आहा हे बिल्डिंगाचे, फुडल्यांनी ते रस्त्यार सोडो आहा आनी हिंग सगळ्या शेतकारांक हिंग सोडला। आतां हाल ते शेतांनी वतले हे स्वेजी उदकान तेम काम करपाचें। आतां इन्क्वायरी केलो तेजेर, ते लोकल्स म्हणटा कितें दुसरे गांवचे म्हणटा कांकणामडी वयले, तेमी म्युनिसिपालिटी कंप्लेन दिलो आहा म्हण, आनी तांकां 10 दिसान टायम दिल्लो हें रेक्टिफाय कर म्हणून। अजून कांय खबर ना तेंची। हांव मागता हेल्थ डिपार्टमेंट, पोल्युशन डिपार्टमेंट आनी म्युनिसिपालिटीन मातशें हें लक्ष घालचें हेजेर, कित्याक लोकांक सगळ्यांक त्रास। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीन एनवायरमेंट, सॅनिटेशन, हें खूंय आहा तुमचें। ते बिल्डिंगाडे ते म्युनिसिपालिटी फीज घेतात, पूण हें जाता तें चोवपाकूय जाय न्हू। आमचं या उदका त्रास जाताय आणि आमी हातीन भितून दुयेंत जाताय, आणि कितू पाट आमी तांकां सांगिल्लें, हेल्थ कार बी येयले, एक टॉयलेट बी बंद केलें तेणी, म्हळ्यार उदक सगळें ते सायडीन शेता वाटेन सोडा। आमगे बगले भुरगीं बी आहाय, आमी दुयेंत जाताय, कितू पाटी सांगिल्लें, हेल्थ कार बी येयल्ले आनी ते बी येवन चोवन घेवन सगळें कोण गेले। म्युनिसिपालिटीतलो तो फिल्डर तो व्हडलो बी येयल्लो, ते बी येवन चोवन गेले, म्हळ्यार कांय एक्शन कोन्हे। सगळें उदक येवन आमगे सगळ्यांक थिंग ओडशीक जाता, आमगे घराक तेंको मलेरिया बी जावपाक शेकता। भुरगेबाळ आसलो कडेन आमी कितें करून सांगपाचें, तरी आसना। पयले दिशी माती घालून गेलो हांवें थिंगा, जायना उदक बंद कर म्हळ्यार उदक बंद कोनाय, आनी कितें करून सांगपाचें। ओके, तुमकां आनी कितें त्रास जाल्यात? आमच्या आतां हे दुयेंत बी जाताय न्हू, आमी हात पांय घुसलाय न्हू थंय, सगळें त्रास जाता, मागीर आमी कितें करपाचें? पांय वता, हात बी फुटता तुमगेले? हात बी फुटोन आमगे सगळें जालें, पांय बी जालें, आंगा बी जालां। ते डॉक्टरा बगले बी वचोन येयले न्ही, कातीचे वखद चालू आहाय। हेजे खातीर जाला? होय,
उदक येतात न्हू आमकां त्रास जाता न्हू आमगे बोगले भुरगीं बी आहाय म्हणून धाकली धाकली भुरगीं आहाय गोवा 365 खातीर काकणा मड्डे वयल्या रमेश नायक रावत